गोंयांत स्वच्छ अभियान यशस्वीपणान करपाक दर एकल्यान मनीसपणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान नितळसाण करपाची गरज आसा। कचऱ्याचो प्रश्न सोडोवपाक सरकार यत्नशील आसा। हाका लागून राज्यांत 30 मे सावन प्लास्टीक बंदी घालपाचेर विचार चालू आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार। CSR एक्टिविटी सकयल स्वच्छ भारताकडे व्हरपाचो मायकेलाचो प्रयत्नाची हांव कौतुक करता आनी म्हाका दिसता अनेक जाग्यार CSR एक्टिविटी वापरून एक गोंय लीप दवरपाचें ह्या दृश्टीन आमी फुडें सरतात। ज्या जाग्यार CSR कमी पडटलें थंय गव्हर्मेंट आसतलो, पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की स्वच्छ भारत आनी लिपेज हो एक प्रत्येकाचो मिशन आसूंक जाय, मंत्र आसूंक जाय। प्रत्येकान तें ठरयलें जाल्यार हळू हळू करून मायंडसेट चेंज जाता, मायंडसेट चेंज जावपाक लागला। ताजे पॉझिटिव्ह रिजल्टूय येतले, गव्हर्मेंटा कडच्यानूय एक्शन जातलें। जशें हांवें सांगलां अशें 30 मे पासून गोंय प्लास्टीक मुक्त म्हणटा आसतना हांव पॉलिविनायल च्यो प्लास्टीक म्हणटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता तेणें कितें तरी परतून दिवपाचें म्हणून समथींग फ्रॉम हीज सायड। सो a lot of people come forward to help us to even pay the salaries of our workers who are working with us. So I once again thank GERA and all the other people who are supporting us. A lot of hotel owners are supporting us to run this campaign also, and also cleaning the streets. Well, this has been our first initiative for CSR activity, and we are committed to the government of Goa for further such activities to maintain Swachh Bharat Abhiyan. So we are open to it anytime, sir. Alright, we are always there, and this will be a part of CSR, and we are open to partner with the government of Goa for further carrying out.